टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांवळी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। कोंकणीतल्यान शाळा सुरू करपाची मागणी करपी शिक्षणीक संस्थांक अनुदान दिवन देवनागरी कोंकणीतल्यान शाळा करतले सुरू। मुख्यमंत्री सावंताची आमदार विजय आनी कालुसाच्या प्रस्नाक जाप। जुवारी अदानी वेदांता सयत 26 कंपनीच्यो सुमार 178.35 कोटीच्यो हरित कर आसा प्रलंबित। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची लेखी जाप। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरीबोट दिल्ल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाण बांदूंक नाशिल्ल्यान 59 कोटीचो पेमेंट दवरला आडोवन। फेरीबोट विकपाचो आसा यत्न। अंतर्गत उदकार मार्ग मंत्री सुभाषाची युरीच्या प्रस्नाक जाप। हाचे फुडें सगळीं पुलीस स्टेशनां सायबर फाट्याच्या मजतीन ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जावपी फ्रॉडा संदर्भातल्यो कागाळी करतले नोंद। धमकी दिवपी फटीच्या फोन कॉल्सांक गोंयकारांनी पडचे न्हय बळी। मुख्यमंत्र्यान केलें आवाहन। गोंयच्या प्रस्तावित तिसऱ्या जिल्ह्याच्या कार्यालयाचो निर्णय एकंदरीत विचार करूनच घेतल्या। जिल्ह्याच्या नांवाविशीं लेगीत चर्चा आसा सुरू। मुख्यमंत्र्याची माहिती। आनी दाग फोण्या प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 3.5 ते 4 लाखांचे जाले लुकसाण। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरीबोट दिल्ल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाण बांदूंक नाशिल्ल्यान 59 लाख पेमेंट आडून दवरला, अशें अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। ही फेरीबोट विकपाचे यत्न आसा अशेंय तांणी सांगलें। सोलर फेरीबोटीचो 3 वर्सां जाली वापर करूंक ना। प्रकल्पांत वड घोटाळो जाला ह्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान प्रस्न विचारिल्लो। प्रकल्पाचो गैरवापर केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। तशेंच बेती फेरी 10 वर्सां पोरणी आशिल्ल्यान खर्च चड आयला अशें मंत्री सुभाषान सांगलें। बेती फेरीच्या मेंटेनन्सा खातीर 1.10 कोटी खर्च केला, ते परस नवी फेरी घेवपाक जाताली असो प्रस्न युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्लो। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगलेलें की जी सोलर फेरी आहा it was unsuitable for Goa's river conditions. Port stated technical and cost issues too. Other Speaker sir, red flag was there from the department. After red flag, Speaker sir, still you all tried to put this ferry boat into operation. 3 mahine it was into operation. Anik jenna it was into operation, user was low. Ada त्या 3 वर्साक ही ferry boat हाडली। कोण केरळाचो कोणाचो कुंपार आशिल्लो तो म्हाका खबर ना। त्या वेळार स्पीकर सर 3 वर्सां इट वॉज लेफ्ट टू रॉट। रॉडंट्स डॅमेज द इंटरनल वायरिंग। देर वॉज नो मेंटेनन्स। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉज इनएड्युकेट। कित्याक जेन्ना डिपार्टमेंटान सांगलें ही चलपा ना गोंयांत जाल्यार वाय डिड द डिपार्टमेंट गो अहेड एंड परचेस इट। ही बोट आमकां फिजिबल जायना। त्या बोटीन भितर एखाद वेळ तूं सांगता तशें what I get the information, जनरेटर आसतलो ताचो, इलेक्ट्रिक मोटर आसतलो, बॅटरीज आसतलो, ते म्हाका दिसता इट वॉज अनएडिक्वेट स्पेसिफिकेशन्स एंड हेन्स ताका परत परत प्रॉब्लम्स येताले। वॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट। वी ट्रायड ऑपरेटिंग दिस बोट फॉर पॅसेंजर्स ऑन वेरियस रूट्स, बट त्या रुट्साचेर आमी परत एक फावटी ती रिपेर करूनय चलोवपाचे प्रयत्न केले। पॅसेंजरय मेळ्ळे ना आमकां। पण जेन्ना ती बोट ज्या जाग्याचेर आमकां ऑपरेशनाक वचना, आमी 3 म्हयने ती बोट चलोवनय पळयली, ताचे बरोबर पॅसेंजर्सय जायनाशिल्ले। तूं सांगता तशें ती बोटीचे कितें प्रॉब्लम्स आसतले पयलीं म्हाका खबर ना की ते हें दिल्लें तें, बिकॉज वेन आय वॉज अ मिनिस्टर दिस inaugurated. You inaugurated it in October 2022. I inaugurated it, आनी त्या बोटीचेंय नांव आमी दवरलें सेंट पेद्रू, आनी ह्या हाजेर ती बोट ऑपरेट जाताली। आता गेले 3 वर्सां त्या बोटीचे परत एक फावटी आमी कोणाक टेंडर काढले, पण नोबडी वॉज ऑप्टिंग फॉर टू टेक दिस। वी हॅव स्टॉप्ड द पेमेंट। द लास्ट पेमेंट वॉज स्टॉप्ड and then do you have it on record? Have you written letters to the contractor that it is not as per specifications? yes, we have written the letter. So you place that on the table of the house. How many ferries are scrapped and how many are to be auctioned? In last 5 years, around approximately 30 crores were spent on 35 crores were spent on only maintenance. If you look at it, we operate all these ferries on 18 routes and we have total ferries in म्हणजे आमच्यो चलपाच्यो ferries आसा त्यो 32.
If you look at the cost as of today of all the ferries would work out something between 35 crores to 40 crores वर्ताच्यो त्यो फेरीज आसात. एका वर्साक 5 कोटी जर मोडले जर जाय, डू यू फील मेंटेनन्स इज नॉट रिक्वायर्ड? आमचे कडेन आसात ऑल 10 लाख रुपया मोडय तुवें, you would get a new ferry. In last 5 years you spent 1 crore 10 lakhs. What is the feasibility? You are talking about safety. थिंगा सगळे बुराक पडे बाजीक कुसताय थिंगा आणि तू सेफ्टीचे उलयता. पॅसेंजर जे लोड व्हरतात आणि 18 तास आमी जाचेर त्यो एक वेसल आसा ते 18 तास काम करता, ताका वेर एंड टेर हे येतलेच. आणि ह्यो फेरीज आसा त्यो आमी वर्सान वर्स घेतले ना किंवा 10 वर्सांनी स्क्रॅप केले ना. वी हॅव स्टील आमच्यो 15 वर्सांच्या वयर फेरीज, 20 वर्सां पर्यंत फेरीज ह्यो अजून पर्यंत आसा. ताका मेंटेनन्स हे येतले. आणि खंयचेय तुमी स्टँडर्ड पळयले जर जाय जाल्यार 15% मेंटेनन्स ऑलवेज देर. गोंयभरची सगळीं पुलीस स्टेशनां आतां हाचे फुडें सायबर गुन्यांव फाट्यांच्या मजतीन ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर जावपी फ्रॉडाच्यो केशी नोंद करतले, अशी सुचोवणी पुलीस महासंचालकाक दिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच गोंयकारांक कसल्याच फटवणुकीक बळी पडूं नाकात अशें आवाहनूय ह्या वेळार केलें. ह्या विशीं आमदार निलेश काब्राल हांणी लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. Fear and anxiety in the minds of people due to growing menace of cyber financial frauds being reported across the state, including from my constituency of Kuchore. Innocent citizens are being targeted through fraudulent phone calls, imposition of law enforcement agencies, digital and manipulation, resulting in heavy financial losses. A recent case in Kuchara involved a resident named Bruno Fernandez losing rupees 90,000 after being misled by fraudsters imposing as cybercrime officials. When the victim approached the Kuchara police station, he was asked to register complaint at the cyber police station at Rabandar, causing unnecessary hardships. This raises the serious question as to why should citizens face such inconvenience in reporting cyber fraud cases. There is an urgent need for local police stations to respond effectively to such mechanism. Yes. I am placing the written complaint to the victim on the table of the House and request Honorable Chief Minister to take necessary actions to ensure the victim gets his money back and inform me that the specific action has been taken in this case. I urge the Honorable Chief Minister to inform the House about the concrete steps he intends to take to curb these cyber frauds to ensure timely access to the justice of the victims. स्पीकर सर, हाज्या पयलीं खरें म्हणजे इन्स्ट्रक्शन दिल्या हांव परत एकदा डीजीपीक इन्स्ट्रक्ट करूंक लायता की ईच एंड एवरी पुलीस स्टेशन अशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायमच्यो कंप्लेन सुद्दां असल्यो आसात जाल्यार ते थंय रजिस्टर्ड करून घेतले आनी दे ट्रान्सफर दॅट कंप्लेन डायरेक्टली टू द सायबर सेल. ही एक गजाल. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हांव मुद्दामून म्हणजे ह्या फोरमा वयल्यान गोंयकारांक कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगता, कोणाचो फोन आयलो तुज्या कोणाक तरी धरला, तुका अरेस्ट करपाचो, तुजे हांगासर हे जाला, लोक काडटात आनी वांगडाच कितले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बेगीन बेगीन दितात. ते इन्क्वायरी करूंक वचना कितें आनी कितें ते इतके म्हणजे बेश्टेच भिवून वचपाची गरज ना. एटलीस्ट दे वॉन्ट टू इन्क्वायर कितें जाला आनी खंय कितें जाला ते हे जर करीत. कारण गोंय इतलें ल्हान आसा, कोणीय सहज म्हणजे आपल्या आमदाराक सोड कोणाक मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारूं शकतात म्हणटा ते निदान पुलिशेन तरी फोन मारून विचारपाक जाय कन्सर्ट कितें जाला इन्सिडंट तो समजूंक जाय. काडटा आनी पयशे ट्रान्सफर करपाचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूनय मेकळे जातात. त्या ती गोंयकारांनी अशा पद्दतीचे कोणाचो जरी फोन आयलो आसत जाल्यार चुकून सुद्दां पयशे ट्रान्सफर करूं नाकात, इतकें म्हजें म्हणणें आसा. गोंयांत प्रस्तावित केल्ल्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मुखेल कार्यालया संदर्भातलो निर्णय हो केपें, सांगें, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्याच्या जोडणेचो तशेंच हेर एकंदरीत गजालींचो विचार करून घेतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं तिसऱ्या जिल्ह्याच्या नांवा विशीं चर्चा सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वॉर्टर सरकार ठरयतले. सगळ्यात तेन्ना आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांक भितर घातल्या. आनी ऑलमोस्ट हांगा रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वॉर्टर स्टेशन करचो. सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें, रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक फिजिबल जावपाक हाजो सगळो विचार करतले. नांव आनी हेडक्वॉर्टर दोनी सेपरेट ठरयतले. आमकां दिल्ली पयल्यान तो धाडटा ताच्या प्रमाणे. गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. दाग फोंड्या प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 3.50 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच नगराध्यक्ष आनंद नायकान घडणूक थर वचून पळोवणी केली आनी अर्थीक मजत करपाचें आश्वासन लेगीत दिलें.
राती म्हणजे ती शॉर्ट सर्कीट जाली घरान कोण आमी नाशिल्लो कोण नाशिल्ली घरान कोण नाशिल्ली आनी मागीर आमकां आतां आमकां सकाळीं वचून ते आमचे आनी फ्रेंडान म्हाज्या आपूण ते अशें जालां म्हणून म्हाका हें केलें सो फायरान मागीर फायर पालयलो. फोर्साक तेंच्यांनी पळोवन मागीर तेणी जालें की हो आमचो शेजारी भूत आसा तेणें आवाज येता अशें म्हणून दोनदां पळयलो दोनदां आवाज येता म्हणून मागीर तो उठलो आनी पळयलें जाल्यार उदक तेणें बावड्यान येवन हांगसर उदक नळाचें करून तेणें मारल्यो परत तेणें मेन ऑफ केलो आनी मागीर सायडीक तांकां वचून आमचे दुसरे चुलत भाव आसा तांकां उठयले आनी मागीर ते हें करून ते पालोवपाक फायर फोर्साक फोन केलो तेंच्यांनी आनी ह्या बंगलो आसा पळय त्या बंगल्यांतल्या लोकांनी पळयले आनी मागीर फायर फोर्साक हाडलो ते फायर फोर्स येवन मागीर तेंच्यांनी ते हें उजो पालयलो अंदाजे कितले लॉस जाला आसतलो? अंदाजे म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपया जातले नळ ते हे टायल्सूच पयर हालीं बसयल्या 15 दीस जाले बसयल्या सगळें सो घरान कोण नाशिल्लो? घरान कोण नाशिल्ले आमी मातशे ते मावाडे गेल्ली ते आमचो तो मेवणो हें जाल्लो म्हणून तेजे ते हेका लागून आमी थंय गेल्ली तेन्ना राती कोण ना जालें घरान आज सकाळ फुडें उजो लागलो आनी कारण अशें समजता की शॉर्ट सर्कीट जावन हो उजो लागलेलो आसा तेन्ना घराची जी नुकसान भरपाई म्हणजे बरोच तांकां डॅमेज जो जाल्लो आसा आमी पळयले ते प्रमाणे हांव मागतां आमचे गोंय राज्याचे एग्रिकल्चर मिनिस्टर स्थानीक आमदार बाबुराव नायक सर आनी तांकां सरकारी लेवलाचेर मदत करची कित्याक सर सदांच हेल्पफूल असो आसा आनी सर तांकां मदत अवश्य करतलो. प्रेमानंद नायक हेज्या जागान ह्या घरा कडेन ताजे राती शॉर्ट सर्कीट जावन हांगासर उजो पेटलो बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा म्हणून वेळान फायर ब्रिगेड आयली आनी अनर्थ जावपाचो टाळो कित्याक ते एक सिलिंडर आशिल्लो देवा कृपेन ते सिलिंडर बीन कांय जावना आनी इतल्यार आमी समाधान मानपाचें की इतल्यार आमचें हें जालें. डाग फोंडा हांगसरले प्रेमानंद नायक यांच्या घराक आयज सकाळी 4 सुमार उजो पेटलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ले कारणान उजो पेटलेल्याचो डावट आसा. तशेंच शेजाऱ्यांनी जेन्ना उजो पेट्टा तसो आवाज येयलो तेन्ना हांगा येवन उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण उजो चड पेटलेल्या कारणान तेंच्यांनी फायर स्टेशनाक कॉल केलो आनी स्टाफांनी येवन हांगा उजो पालयल्लें आसा. घराची छप्पर तशेंच बाकीचे सगळे कपडे आशिल्ले तितलेच लासून डॅमेज जाल्ले आसा. त्याच बरोबर जी किचनान आयदनां आशिल्लीं ती सुद्दां लासून गेल्लीं आसा. अंदाजे 3.5 लाख रुपया पेक्षा अदीक लॉस जाल्ले अशें डावट आसा. सद्याक ग्रामस्थ आनी बाकीचे कोण आसात समाजसेवक हांगा येवन पळोवन वयता. सो सरकारान मदत करची अशी त्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. मये मतदारसंघात परत वीज बंद पडपाच्यो घडणुको वाडल्यात. खासा करून चोडण वाठारांत जंय खोर्लीम सब स्टेशनांतल्यान वीज पुरवण जाता हाचेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. हो प्रस्न सुटावो करपा खातीर गरजेची अशी सुदारणा करपाचें काम खात्या वतीन हातांत घेतिल्ल्याची जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ह्या वेळार दिली. सभापती महाशय, हो जो प्रश्न आसलो तो मयेच्या मतदारसंघातल्या पंचायत एरियेन जे पावर शटडावन जाता त्या संदर्भात आसलो स्पीकर सर. दुसरो प्रश्न आहा जो वेदर गव्हर्मेंट इज टेकन एक्शन टू गेट बॅक फीडर फ्रॉम खोर्लीम, इफ सो गिव डिटेल्स अँड प्रेझेंट स्टेटस. म्हणजे चोडण जो भाग आसा त्या भागाक इलेक्ट्रिसिटी सध्या खोर्ली सबस्टेशना कडसून येता आनी ह्या भागांसून जी अंडरग्रावंड लायन येवपाक जाय ते लायनीचो स्टेटस दिवचो. दुसरें म्हणजे खोर्ले गांवांसून जी लायन येता ती झाडां पेडांसून येता कारणान थंय इंटरप्शन खूब जाता. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून कितें जे स्टेप्स घेतल्या तेजेर उत्तर दिवचें. चोडण गांव हे पयलीं बेट आशिल्लें, आतां ताका मयेच्यान रस्तो आसा आनी ह्या बेटार जी लायट आयली ती 1970, 71 टप्प्यान आयली आनी लायट येता आसतना ती खोर्ली फिडरांतल्यान
खोर्ले सबस्टेशनाच्यान दिवाडे आयली आनी दिवाडेंतल्यान शोरां वयली आनी ही जवळ जवळ 50 वर्सां जाली कोणीच पळोवना. भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आसतना हें सगळें काम जालां आनी आज तें सगळें काम करपाची जबाबदारी माननीय मुख्यमंत्रीच्या अंडर ती म्हजे कडेन आयल्या आनी तुजे कडेन आयल्या. हें अभिमानान हांव सांगना, कारण 1970 भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी आज आमी थंय सगळे अंडरग्रावंड करपा खातीर हातांत घेतला. हो जो फिडर आसा खूब जुनो, म्हणजे सबस्टेशन खोर्लेच्यान येवपाचें तें जुनें आनी हें काम करता आसतना खुबश्यो गोश्टी मुखार व्हेल्यो. जवळ जवळ 140 कोटीची कामां, तातूंतली 110 कोटीची टेंडर जाल्या. कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करपाची मागणी ज्यो शिक्षणीक संस्था करतले तांकां अनुदान दिवन देवनागरी कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करतले. तशेंच मराठी शाळा बंद जावच्यो ना हाची जतनाय घेतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण शाळेच्या वेळेत सुदारणा करपाचें काम सुरू आसा. 1200 वरां ही फकत शिकोवपा खातीर न्हय जाल्यार ती शिकपा खातीर आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार कार्लोस फेरेरा आनी विजयान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. ज्यो शिक्षणीक संस्था कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करपाची मागणी करताले तांकां अनुदान दिवन देवनागरी कोंकणींतल्यान शाळा सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मराठी शाळा बंद जावच्यो ना हाची जतनाय घेतले. तशेंच नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण फुडल्या वर्सा इयत्ता 9वी खातीर नवें पुस्तक सुरू जातले. नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण शाळेच्या वेळेत सुदारणा करपाचें काम सुरू आसा. 1200 वरां ही फकत शिकोवपा खातीर न्हय जाल्यार ती शिकपा खातीर आसा. शिक्षणीक भार उणो करपाचेर आमचें लक्ष आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. सरकारी आनी अनुदानीत शाळांच्या मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार कार्लोस आनी विजयान प्रश्न विचारिल्लो. 1200 hours are not for the teaching hours, but it is for the learning hours. It's an assessment filled in the execution will be included into the 1200 hours. I say one thing, children should not be overstressed. Children should also have relaxation time. की आम्ही ह्या NEPत हँड्स ऑन ॲक्टिव्हिटी आणि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हाजेर आम्ही फोकस केला. आम्ही त्याप्रमाणे रिड्यूस द एकाडेमिक बर्डन ऑन द स्टुडंट्स हाजेरूय आसा आणि वी आर एन्श्युरिंग द जॉयफुल स्ट्रेस फ्री आणि एक्सपिरियन्शियल लर्निंग एनवायरमेंटल हाजेर चड मोठो फोकस केला. कोंकणी आणि मराठी स्कुलांक तुम्ही ग्रांट्स दितात, कितले जाणांक दितात आणि ते कितली स्कुलां आसा? रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे कितें तें, नाजाल्यार परत हो विशय तसोच उरतलो. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे ABCDEG हे जे शिकयता पळय न्ही ते, इट इज नॉट अ रोमन कोंकणी. रोमन स्क्रिप्ट ऑफकोर्स येस. रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट परत एकदा सांगता हांव, देवनागरी ही आयदर आता ती कोंकणी बरयता, मराठी बरयता, हिंदी बरयता, ही देवनागरी स्क्रिप्ट. आणि रोमन स्क्रिप्ट म्हणजे आमी जे ABCD हे जे बरयता पळय न्ही ताचो अर्थ. कोंकणी स्कुलांक घालपा खातीर ह्या तालुक्यांनी तूं कितें करता? हो म्हजो पॉइंटेड पयलो क्वेश्चन. स्पीकर सर, एक्झिस्टिंग स्कूल्स ज्यांच्याकडे जर आम्ही म्हणटा की सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा आणि ते कोंकणींतल्यान सुरू करता आसत जाल्यार विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नियर बाय प्रायमरी स्कूल इफ ताका NOC जर मेळटा आसत जाल्यार आमी कोंकणींतल्यान शिकोवपा खातीर ताका स्कूल सुरू करून दिवपाचो आमची की हय कोंकणी प्रायमरीच्या घालपा खातीर आपूण 25 भुरग्यांक लागीं करता जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाचेच स्कूल थंय सुरू करता. म्हाका ही स्कुलां जी मडगांवान आहात आणि तातूंत थोडी कोंकणी आणि मराठी मिडियमांतली स्कुलां आहा ती रिलोकेट जावपाची आहा. ताजी एक्झॅक्ट पोझिशन कितें आहा? सर आम्ही कुजिरा कॉम्प्लेक्स सरकारान केलो आणि पणजेतली सगळी स्कुलां ही कुजिरा स्कुलां हायर सेकंडरी कॉलेज शिफ्ट केली. सेम वे गव्हर्मेंटात 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागा ही मडगांवात एक्वायर केल्या आणि मडगांवात सिटीत असलेली स्कुलां ही थंयसर शिफ्ट करप आणि थंयसर एक सरकाराच्या वतीन म्हणजे त्या पूर्ण कॉम्प्लेक्सान एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिवप म्हणजे ग्राउंड आणि बाकीचे सगळे आणि तांच्यांनी स्वताच्यो बिल्डिंगो स्वता बांदप. आमी फाटले ह्यो 3 फावटी मिटिंगो जाल्या ओके आणि हाजी थोडीशी एनक्रोचमेंट असली ती काडपाक घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
फाटलो कितलोसोच तेंप जालो मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सात लिफ्ट चलनाशिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगेत यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या. ह्या बिल्डिंगेत कितलीशीच सरकारी कार्यालयां आसात. सरकारान दखल घेवन जाता तितले बेगीन लिफ्टाची दुरुस्ती करची म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. फाटलो कितलोसोच तेंप जालो फातोडेच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सातले लिफ्ट मदीं मदीं बंद पडत आसा. ह्या खाजगी बिल्डिंगेत जायती सरकारी कार्यालयां आशिल्ल्यान हांगा यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाता. खरें म्हळ्यार ह्या बिल्डिंगेत यो वच करपी लोकांक बरी सुविधा मेळची ह्या हेतान सरकारान हालींच लिफ्ट बसयल्लें. सोमारा सकाळीं ह्या लिफ्टान कांय जाणां आडकून पडलीं. फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण? आमी टॅक्स फारीक करिनात काय कितें असोय प्रस्न लोक उप्रासपाक लागल्यात. सरकारान हाची दखल घेवन बेगोबेग उपाय काडचो म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. Police department for the last 36-37 years. Retired as SP in 2014 and thought that I will be getting all the facilities of climbing up and down. But today when they came in, the lift is not working. Why? Why the lift is not working? Are we not paying the taxes? Is the public who comes in the RTO or excise department, they are not paying the taxes, all those? आता आम्ही एसपीडी मार्केटात ओशिया कॉम्प्लेक्स आहात हेजे पळय आमची फाटल्यान लिफ्ट दिश्टी पडटा हे लिफ्ट बंद आहा. हे कितलेशे ते बंद नाशिल्ले मागीर बोवाळ मारून हांवें प्रेस पीस घेवन बोवाळ मारून मागीर सगळी डिपार्टमेंट जागी जाली आनी सगळ्यांक पयशे एकूण ते नवे लिफ्ट घाला. आतां ते नवे लिफ्टाची वॉरंटी आनी गॅरंटी ना. तूं हांगच्यान वयर पावतलो काय तीन शिरकोतलो म्हणून वयर पावलो जाल्यार ती दारू उगडनात असली हे लिफ्ट घाला. आता आज सकाळी 5 जण ह्या लिफ्टान भितर उरले जवळ 2 वरां त्या भितरच उरले. लिफ्ट सकयल येना वयरी वचना लायट आसा. हे लिफ्टात कितें तरी मिस्टेक आसा काय कितें हे पळोवपाची अत्यंत गरज आहा. आनी हांगा बायलो भुरगीं लिफ्टान येता वता सामकें डेंजरस. उरली जाय उरली आनी दनपारच्या जेवणा टायमार जर उरली जाय तर 2 तास ते लिफ्टान भितरच उरतात. आनी हांगा लिफ्ट कंट्रोल करपाचो मनीस कोण ना. फक्त बंद पडले ते काडटलो म्हणून मनीस कोण ना. पण बेल वाजयल्यार बेल वाजता मनीस कोण येना. ही अशी परिस्थिती जाल्ल्या. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता हे लिफ्टाचेर मातशी नदर मार आनी हे लिफ्ट जे पळय कशें आहा ते कितें म्हणटा वॉच सारकी करयेक नाजाल्यार कायम जे बंद उडय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. जिंदाल अदानी वेदांता जुवारी एग्रोक सयत 26 कंपनी गोंय सरकाराक वट्ट 178.35 कोटी रुपयाचो ग्रीन कर भरपाची आसा. जिंदालाची GSW कंपनी सगळ्यात चड म्हळ्यार वट्ट 48.90 कोटी रुपया गोंय सरकाराक रीण फारीक करपाची आसा अशी धक्कादायक बातमी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्ले लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हो प्रस्न विधानसभेत उप्राशिल्लो. गोंयांत कोळसो आनी पेट्रोलियमाच्या येरादारीक लागून पर्यावरणाचेर परिणाम जाता. देखून पर्रीकार सरकारान 2012 वर्सा अशा उत्पादनाची येरादारी करपी कंपनी कडल्यान ग्रीन टॅक्स घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो. उपरांत 2013 वर्सा हो कायदो लागू केल्लो. कायद्या प्रमाण सुरवातीचे 2 वर्सां सगळ्या कंपनींनी हो कर भरिल्लो. ताका लागून सरकाराची येणावळूय वाडिल्ली. मात उपरांतच्या काळात GSW, अदानी, वेदांता, जुवारी एग्रो, आंबे मेटालिक, गोवा कार्बन लिमिटेडा सयत 26 कंपनींनी कर फारीक करपाचे टाळ्ळे. तांचे कडल्यान वट्ट 178.35 कोटी रुपयाची येणावळ येवपाची आसा अशी म्हायती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंतल्यान दिली.
मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी परतून एक फावट ग्रीन सेसाचो अहवाल दैनीक गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान विधानसभेत उपस्थित केलो. ग्रीन काराचेर रक्कम आजून मेरेन कित्याक मेळूंक ना अशें म्हणीत भाजपा सरकाराचेर उतराचे फार पेटयले. तशेंच 4,000 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप आलेमावान केलो. उपरांत ज्या कंपनींचो ग्रीन कर प्रलंबीत आसा तांचे कडल्यान कर वसूल करून घेवपाचो यत्न सरकारा कडल्यान सुरू आसात. सर्वोच्च न्यायालयात ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुखेलमंत्रीलो फोटो हा सारको चकचकीत दिसता सारको. स्पीकर सर, आता एजेड स्पीकर सर, स्पीकर सर, हो इश्यू एकदम गंभीर इश्यू. Speaker sir, under rule 49(2), that question is transferred to the finance department आणि फायनान्स डिपार्टमेंट ताका आन्सर करतले. हे अशें ना की स्पीकर सर, ही प्रथा जेन्ना स्टार्ट क्वेश्चनाचेर आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, लिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. लास्ट टाइम न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आन्सर्ड दिस क्वेश्चन. दिस इज नथिंग बट आनी एक हत्या. स्पीकर सर, अंडर रूल 49(2) ताका सांगले की तो ट्रान्सफर केला फायनान्स डिपार्टमेंटाक. फायनान्स अरे स्पीकर सर, तो क्वेश्चन आसलो फायनान्स डिपार्टमेंटाक आन्सर दिलो लास्ट टाइम. ही टॅक्टीक स्टार्ट हा ते अनस्टार्ट करपाक हे कितें जाला सर? पयशे ना लोक इतले पयशे नाही सरकारा तिजोरीन इतले रिकवरी करपाक जाय. हे अडानी जिंदाला लागू कोताय. स्पीकर सर, तो जे परत जे सांगता पळय न्ही ताका आन्सर या अनस्टार क्वेश्चनान मेळटले. ताका उलोवपाक अरे म्हाका स्टार्ट उलोवपाक जाय. कित्याक ट्रान्सफर केले? स्टार्ट हाय ते अनस्टार्ट करपाक हे कित्याक साल्वा करपाक जाय अडानी तांकां? हे लास्ट टाइम मंत्रीन उत्तर दिल्ले, सेम क्वेश्चन उत्तर दिल्ले माच्यान, आनी हे ट्रान्सफर करप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय पर्यटन महामंडळा वतीन सुर्ला सत्तरीत प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक सरकारान ग्रीन सिग्नल दिला. मात पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करून न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मजगती आयतारा ठाणे दोंगुल्ले पंचायतीचे जाल्ले खासा ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पाक लोकांनी एकमतान मान्यताय दिल्या. सुर्ला सत्तरीत पर्यावरणपूरक इको टुरिझम प्रकल्प उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले. पूण गोंयच्या कांय पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. याचिका दाखल जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा. ह्याच विशयाचेर ठाणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा दवरिल्ली. ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी हाजेरी लायिल्ली. ह्या प्रकल्पा संबंधीत थाराव ग्रामसभेत सादर करतना हाजीर आशिल्ल्यांनी हात उबारून ताका मान्यताय दिली. हो प्रकल्प त्याच सुवातेर करचो अशी मागणी लोकांनी केली. ह्या प्रकल्पाक लागून गांवचे उदरगतीक उर्बा मेळटली अशें जायत्या जाणांनी ह्या वेळार सांगलें. प्रकल्प म्हणजे दिव्याराणी आमचे मॅडम हें हाडलेलो आसा आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रावन रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला. म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करतालो खंयची जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचोवचें पडटा. हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेमी कश्ट खावन ते हे पास करून हाडलेले आसा. आमी ह्या गांवाच्या वतीन ती हेचे पयलीं आदी अभिनंदन करता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवंक जर त्या लोकांच्या जर मनात आसा, हेंच्या जर पत्रकारांच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशालाच हाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशाला सोडची, आमकां थंय बाजू काडपाची. आमकां ताजो कांय संबंद आमकां ना. पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां. कायदो काडला तो बरोबर आसा, पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाय आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें. पूण तेणी एक गांवची मिटींग घेवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता. कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हे तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासन विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो. ना तर ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी हात लावपाचो ना आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणे उबे रावताले. आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय दुसरो पुरो गांव वयतले. पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळे कडेन विनंती करता आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकूच जाय. तुम्ही जाणा अनएम्प्लॉयमेंट कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसा की तांकां थंय रोजगार ना. त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो. त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ आसा आनी कोण आसा तें कितें तरी करूं शकता. गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनसूय करूं शकता.
टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.